Di lantana. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही आमच्या डोळे दांपया आणि आम्ही देवाच्या प्रेझेन्स आम्ही अनुभव करूया मागण्याद्वारे. मगळा बापा अर्का तुका दिता बापा. बापा तुवें आमकां सगळो दीस वावर करून आम्ही प्रत्येक तुझे संगता तुझ्या संगतपणांत व वेळ करसूंक आम्ही आयती जाल्या बापा. बापा तुवें आमकां हर एकल्यांक तुवें भरपूर आशिर्वादांनी भरलाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा तुझ्या संगतपणान जियेतना आम्ही कशें जियेचें म्हणून तूं आमकां तुझ्या उतरांद्वारे तुझ्या शिकवणेद्वारे तुझ्या पुताद्वारे आणि तुझ्या पवित्रत्मेच्या मजतीन तूं आमकां शिकोवन आसाय. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. त्या दाळा आमी तुजे थंय चड आनी चड आमी वेळ करसिता आणि तुजे हजरपणाचे अनुभव करता. त्या दाळा आमकां हर एका तुज्या उतरांत आमकां चड आनी चड उगडापण तूं आमकां दिवन आसाय. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्मेच्या मजतीन. आमेन. 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 प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ऐकता की सिस्टर? प्रेज गॉड. ओके. तरी आम्ही लूक चॅप्टर 6:37 काढया.
Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Arkan Jesus. Arkan Jesus. Thank you, Jesus. वाची sister. Wasat, sister. Praise God. हेरांची जडती करी नाकार आणि तुमची जडती जाऊची ना. हेरांचेर अपराधी म्हण पैसल दी नाकार आणि तुमचेरी अपराधी म्हण पैसल जाऊचे ना. हेरांक बक्षिया आणि तुमकांय बक्षाणे मिळतले. Praise God. Praise God. आम्ही हे वेळा आमकां आम्ही हेरांची जडती करूंक वेता. सांगियेत की अनम्यूट दिला न्ही. होय, ओके दिला. ओके हेरांची आम्ही केदाळा जडती करूंक वेता. आम्ही आम्ही ही बरी न्ही तशें ही मागणी करता. वय केदाळा होय. केदाळा म्हळ्यार आम्ही जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ले बक्षाने आम्ही अनुभव करिना जाल्यार आणि त्यांच बक्षाने आम्ही हेरांक दिना जाल्यार आम्ही हेरांची जडती करूंक मुखार सरता. त्या खातीर जेजून आमकां आमचे खातीर कितें केलां म्हणून आमी समजना ते दाळा आमचे थंय बक्षाण्याचो स्पिरीट आमी केदाळाय तो अनुभव करूंक जायना. त्या खातीर आमी म्हणटा दुसऱ्यांक म्हजे हांव सांगना आनी दुसऱ्यान कितें केलां तें म्हाका आयकता. दुसऱ्यान कितें केलां तें म्हाका दोळ्यान दिसता. त्या खातीर हांव ताचे विशयींत उलयतां. पूण म्हज्या भितर हांवें कितें केलां तें म्हाका समजनासतना ताचे विशयींत हांव चिंता पाटयनासतना हांव खाली मुखल्यांनी कितें केलां हेरांनी म्हाका कितें केलां ताचे विशयींत हांव चिंत्तां. पूण हांवें हेरांक कितें केलां तें हांव चिंतिना. त्या खातीर हांव केदाळा बक्षाणें म्हणलें उतरांचो समा समजून घेता आनी जेजून म्हाका हर एका संगतींत हांव म्हाका बक्षिलां आनी हांव तशेंच तें बक्षाणें म्हजे थंय दवरिनासतना हांवें हेरांक हांव केदाळा तें वांटतां. कोणें म्हाका दुखयलां वा हांवें हेरांक दुखयलां केदाळा हांव दोगांय कडेन दोनी सायडींनी हांव केदाळा बक्षाणें हांव दुसऱ्यांक दितां आनी हांव म्हज्या मनांत हांव बक्षाणें दितां बाबार्थान दिवन तांचे कडेन हांव तो संबंद रुता करतां. ते दाळा म्हजे थंय ती हर एक बक्षाणेचे आशिर्वाद हांव अनुभव करूंक सोदतां. तशेंच 38 काडया आमी. प्रेज गॉड. हेरांक दिया आणि तुमकांय दितले. बोरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन वोम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुम्ही मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटी मेजून दितले. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हेरांक दिया केदाळा आमी जावं पुरो बक्षाणें आमचो वेळ आमचे कडेन कितें आमचे थंय आसा पूण इवन आमचे कडेन लिमिटेड आसा जाल्यार मुखल्या मनशाक अती गरज आसा. ते दाळा हांव हेरांक वांटतां गी. हांव हेरांच्या विशयीं चिंत्तां गी. हांव हेरांक गरजेक पावतां गी. ते दाळा मात्र आमकां हें अनुभव करूंक जाता. हेरांक दिया तुमकांय दितले. ते दाळा आमी केदाळा हेरांक दितां ते दाळा आमकांय दितले.
आणि खंयच्या मापान? बरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन वमतशें आमच्या लेसांत घालतले. त्या खातीर आमी केदाळय देवाच्या राजांत आमी रितीरे टायमार आमच्या टिचिंगा टायमार आमी केदाळय आमी म्हणटा 10 - 7 कितले म्हणून. सो 10 - 7 एक्झॅक्ट आमी फॅक्ट रितीन संवसाराच्या रितीन आमी कॅल्क्युलेशन केल्यार 3. पूण आमी 10 - 7 म्हळ्यार आमकां 700 म्हणून आमी लेख घालता. केदाळ देवाच्या राजांत आमी कॅल्क्युलेट करता. त्या खातीर हांगा हे ऍड जाता. आमी केदाळा आमी 10 - 7 आमी दुसऱ्यांक दिल्यार आमकां मल्टिप्लिकेशन जाता हांगा. त्या खातीर हांगा म्हणटा बरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन वमतशें मेजून आमच्या लेसांत घालतले. हर एकल्याच्या लेसांत ते घालतले. पूण तातूंत 2 संगती आसात. आतां आमी दितना 2 टायपाचे आमी दिवचे रितीन आमी कित्याक म्हळ्यार आमी जियोचे संवसारांत आनी देवान आत्मीक रितीन हें सांगलां. पूण केदाळ आत्मीक रितीन आमी हें खाण घेता. केदाळा मात्र आमकां 10 - 7 700 जावचे. पूण आमी संवसारी रितीन आमी चिंतल्यार 10 - 7 3 जावचे. त्या खातीर आमी पळोवंक गेल्यार आमी खंयच्या रितीन खंयच्या मनान आमी दिता म्हणलें आमचें पयिल्लें जायचें. एक संवसारी रितीन दिवचें आनी एक आत्मीक रितीन. आत्मीक रितीन म्हळ्यार हांव केदाळा दितां, हांव म्हज्या बावार्थान दितां. म्हजे कडेन जावं पुरो 10 रुपये आसात, तातूंत हांव 7 दितां. 7 दिल्यार म्हाका हांव ते बावार्थान दितां जाल्यार केदाळा मात्र ते 700 जातात. सो त्या खातीर आमी काडया मार्क 12 काडया 41. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसून आसता लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतालो. तें पळोवन आसलो सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. प्रेज गॉड. राम सिस्टर. हांगा आतां पळया उपरांत आमी जेजू देवाळाच्या खजाना समकार बसून आसता. खंय बसलो जेजू? खजानाच्या समकारत. पयस बसोना, समकार बसला, मुखारत बसला. लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतालो. तें पळोवन आसलो कालें पळोवन आसलो कोण घालन आसात म्हणून पळोवन आसलो. वैगी कशे घालतात. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. पूण तांणी ग्रेस्त मनशान दुडू घालचो खंयचो? आमचे कडेन बरोवन ओमतोचे. म्हाका जाय इतलें दवर न्हू, हांवें ताच्या उपरांतले हांव जाल्यार हांव करता म्हणल्या प्रमाणे तांचें चिंतप. आतां तें चिंतप कशें जालें? संवसारीच्या सायडीन जावलें की वैगी बावार्थाच्या तर्फेन जालें? संवसारी तर्फेन. कित्याक म्हाका हांव घालतना म्हाका मनीस पळयतात आनी हांव तांचे मुखार हांव हायलायट जाता. म्हळ्यार हांव म्हाका एक थंय सबार मनीस पळयतात आनी हांव ह्या सोसायटींत हांगा आसल्या लोकांक हांव येवन ह्या धर्मपेटेंत घाला म्हणून तांकां
गोत्त आसा ताणें बरे घाला ते बरे पैसे घाल्यात म्हणले ताका ताच्या मतींत ताका खंडीत गोत्त आसा म्हाका लोक पळयतात त्या खातीर हांव घालतां. हांगा सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले, जायतो म्हणून सांगला हांगा. त्या खातीर जायतो घाला म्हळ्यार तांणी व्हडले व्हडले घाला म्हणून वैगी. वय. पूण तितल्यार एक नेक्स्ट वास सिस्टर. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. प्रेज गॉड. आता एक दुर्बळी आणि विधव, थंय 2 कॅरेक्टर आसात त्या बायल मनशाचे. दुर्बळी आणि प्लस विधव म्हळ्यार तिका कोणाचोय सपोर्ट ना. विधव म्हळ्यार तिका सपोर्ट ना, तिका घोव ना आणि घोवाचो तिका सपोर्ट ना. थंय दुर्बळी आसा ती विधवी आसा. स्त्री थंय आयली, तिने तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. व्हडले व्हडले आतां पळया तुमी, आमकांच आतां एक आमी सोसायटीन पळोवचें जाल्यार व्हडले व्हडले मनीस वचून एक संस्थ्याक पयशे दिवचे आणि गरिबान इल्लेशे दिवचे. थंय गरीबाक कशें जाता ताच्या मनांत? गरीबाक मान मान ना. ताका बघता वैगी म्हाका मान ना, कित्याक म्हळ्यार आमी इल्लेशे दिल्यात, म्हजें थंय नांव वाचून सांगनात, म्हजें थंय नांव पात्रार घालतायनात. ह्या टायपार ताका एक आडखळ जाता. पूण ह्या बायल मनशान कितेंच ती आडखळ मतीक हाडूं ना. ती आयली, इतले ग्रेस्त मनीस घालच्या त्या वाठारांत ती आयली, ती आसली थंय. तिणेय पळयलां व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी ते पयशे घालचे. पूण हिने तिचे कडेन आसले, कितले आसले ते सकडी थंय घाला म्हणले बरी. तिने तिचे कडेन आसले घाले. ते जाल्यार जिजून काले म्हणलें, जिजून कोणाक आपयलें? वाच सिस्टर. तवळ 43. सरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, हे धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर 70% चड हे दुर्बळे विधवीन घाले. प्रेज गॉड. आता देवाक खंयचे मानवाले म्हळ्यार कोणे चड घाले म्हणून कळलें? दुर्बळे विधवीन. दुर्बळे विधवीन. कित्याक म्हळ्यार तिचे कडेन कितें आसलें तिने ते घालें. त्या खातीर ल्हान म्हळ्यार क्रिस्तांच्या मदें अशंत मनीस दुर्बळो कुश्टोन आसा संवसारांत. पूण ताणे एक घाल्लें आमच्या ह्या संवसारांत कितेंच ताचे लेखी मेळचे ना. पूण आमी आत्मीक रितीन आमी भावार्थान आमी केदाळा घालता, ते आमचो देव आमकां पळयता आनी ताचे थंय आमकां ताचे रिवॉर्ड म्हळ्यार ताचे कितें आमकां आन्सर म्हळ्यार काले म्हणटात ताका, उत्तरां म्हणटात वैगी. आमकां ताचे रिजल्ट ते आमकां देवाच्या राजांत आमकां मेळटा. तर आपल्या शिसांक आपयलें. पळय हांगा शिसांक ही जिजू लेसन दिता. जिजून शिसांक आपोवन जिजून म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, ह्या धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर 70% चड हे दुर्बळे विधवीन घालें. थंय मेन्शन करता जिजू दुर्बळे आणि विधवी दोन्ही कॅरेक्टर थंय जिजूय हायलाइट करता. सो तशें जावन आमी केदाळा आमी येत खातीर संवसारांत 2 टायपाचे कॅरेक्टर्स आमकां दिसतात. आपल्या स्वार्थाक लागून, आपल्या नांवा खातीर, आपल्या पब्लिसिटी खातीर
तुम्ही पळयलां गे मस्त जणांनी पैसे दिल्यार मिडियाचे मनीस वचून तांचेकडे इंटरव्यू कान घेतात. तू कसो दिताय, तू कशें करताय, तुझे बिझनेस कालें तें कालें. आतां तेच मनीस ह्या संवसाराचे मनीस त्या पापाच्या मनशांनी कितेंय घालां जाल्यार तांची इंटरव्यू कान घेवची पळयल्या की तुम्ही. ना हेंच आमचे थंय जावचे. संवसार त्या खातीरच म्हणटा रोमन 12:2 म्हणटा खाले म्हणटा ह्या संवसाराची या संसाराची चाल तुम्ही आदारे नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जाव, तुमचे जिणेचे रूपांतर जाव, तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आणि खंयचे बरें देवाक म्हणता तसलें आणि संपूर्ण म्हूण तुम्ही समजून घेतल्यात. ह्या संवसाराची साल तुम्ही आदार नाकात. आता ग्रेस्त मनीस दुबळो मनीस म्हणले ते आसा पळय ते तुम्ही चिंतूंक वचनाकात. देवाच्या राजांत हर एकलो इक्वल. संवसाराच्या राजांत मात्र कोण कोणाकडे पैसे आसात, कोणाकडे संपत्ती आसा, कोणाकडे व्हडली प्रॉपर्टी आसा, कोणाकडे व्हडली व्हेइकलां आसात, कोणाकडे व्हडले सयत घर आसा ताका मान. पूण दुबळ्यांक बारीक कश्ट दीस काडूंक. अशेंत त्या खातीर दुबळी म्हणून तुम्ही चिंती नाकात. हांगा म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. कोण आदारी नाकात? कोण देवाचो संबंध जडला, कोण जिजूक सत मानता, कोण जिजूच्या शिकवणे प्रमाणे तो देवाचे राज सोदता, तो कोण बापाची खुशी करता, तो ताका म्हणटा तुम्ही ह्या संवसाराची साल आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं. देवाचे उतर कितें सांगता, देवाच्या उतरांत तुमकां ते प्रॉमिसां आसात त्या प्रॉमिसाक पळया म्हणटा. त्या प्रॉमिसा प्रमाणे तुमची मनां नवी जावं, तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. पहिले आमी केदाळ आमची मनां नवी करता, तेदाळ आमचे जिणेचें रुपांतर जाता. आमची मनां नवी जायनासतना हांव म्हज्या जिणेक समा करूंक येता म्हळ्यार तें जायना. त्या खातीर आमी पहिले देवाच्या उतरान कितें आमकां बसवण्यो दिल्यात त्या प्रमाणे आमी आमचें मन बदलिल्यार तेदाळ आमचें मन नवें जाता. देवाचें उतर आमी त्यो बसवण्यो आमी कान गेल्यार आमी केदींकच दुबळी म्हणून आमकां भोगोवंक जायना. आमी केदाळय देवा थंय आमी समृद्ध, आमी आशिर्वादीत, आमी ग्रेस्त, आमी तकली, आमी मुखार हे आमकां कळोन येता. त्या खातीर थंय ड्युट्रोनॉमी 8:31 म्हूण चिंता हांव. एक मिनिट. Thank you, Jesus. 31:8. Praise God. सुरेश पुरुष तुझ्या मुखल्यान वेतलो, तो तुझे सवे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचो ना. प्रेज गॉड. हांगा देवाचे उतर म्हणटा पळय, सर्वेस्परस तुझ्या मुखल्यान वेतलो, तो तुझे सवे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचो ना. हांगा दोन्ही संगती देवान सांगल्यात. हांगा सर्वेस्पर आमच्या मुखल्यान वेता. आमकां केदाळ वाटच ना. ह्या संवसारांत आमी चिडोन आसा, आमी ल्हान म्हणून बगता, आमी केदाळ आमकां कितेंच ना म्हूण बगता,
आमच्याकडे आम्ही तितले एबल मनीस नाही म्हणून बघता ते दळा आमकां तशें बघायचें म्हणून ना. देवाच्या उतरांत आसलो, देवाच्या रिलेशनशिपांत आसलो मनीस हरी एकलो ताच्या मुखार सर्वेस्पर आमच्या मुखल्यान येता तो आणि तो आमचे सवे आसतलो आणि तो आमकां सोडून घालचो ना आणि तो आमकां सांडचो ना. आमकां संवसार सांडीत आमची कुटुंबां आमचे मोगाचे मनीस सांडटीत आमचे इश्ट मंत्र सांडटीत आमकां कोणी आमकां ना म्हणून आमकां बगात पूण आमचो सर्वेस्पर हांव केदळा देवाच्या विश्वासपणांत देवान दिल्ल्या त्या बावाडता वयर हांव केदळा म्हज्या विश्वासपणार हांव रावतां जिजून म्हाका कितेंच उणें करूं ना. हर एक देवाच्यो बसवण्यो जिजू मारिफात त्यो वय जाल्यात आणि त्योच बसवण्यो म्हज्या जिवितांत ती वय जातात म्हणून हांव केदळा मानून घेता. केदळा म्हजे थंय कितेंच उणेंपण नासतना म्हाका जियोंक जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आता आमचे अब्राहम आणि लोट म्हणून ऐकलां तुम्ही वैगी. लोत आणि अब्राम. जेनेसिस 13 काढूया आम्ही. थर्टीन 14 आता आन्सर करूया. प्रेज गॉड. अब्रामातावन लोट वेगळो सरल्या उपरांत सुरेस्परान अब्रामाक म्हळें, तूं आसाय त्या जाग्यातून उत्तरेक आणि दक्षिणेक उदेंतीक आणि अस्तंतेक तुजी दिश्ट घाल. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आता हांगा हाचेवरनी पयले आमी काल जाला म्हणून आमी अब्राहम आणि लोट तांचे जानवरां तांची आस्त बदीक वड जातना तांकां थंय जागो पावोना. त्या खातीर ते एक सुवात सोदून गेले. त्या दाळा एक सुवातेक ते आयले आणि ती सुवात तांकां मेळ्ळी आणि त्या सुवातेंत तांणी ते आयिल्ले कुडले त्या दाळा अब्राहमान लोताक सांगलें, तूं विंस तुका खंयचो जागो जाय. त्या दाळा लोतान ताका खंयचो जागो जाय म्हळ्यार कित्याक ताचे कडेन मस्त जानवरांनी पुरो आसली. त्या खातीर लोतान खंयची सुवात पाचवी आसली, खंयची उदकाची सुवात आसली ती ताणें विंचली. पळय अब्राहमान विंचूंक ना पूण लोताक विंचूंक सांगलें आणि लोतान केदाळ दिश्ट गुंडायली आणि ताणें ताका जाय जाल्ली सुवात ताणें विंचली. पूण आतां लोत तिशीन गेलो आणि अब्राहम इशीन आयलो. पूण अब्राहमाक आतां सर्वेस्पर कितें म्हणटा, अब्राहमातावन लोत वेगळो सरल्या उपरांत सर्वेस्परान अब्राहम न्हय ते अब्रामाक म्हळें, तूं आसाय त्या जाग्यातावन उत्तरेक आणि दक्षिणेक उदेंतीक आणि अस्तंतेक तुजी दिश्ट घाल. पळय इन्स्ट्रक्शन दिले. त्या खातीर अब्राहमान कालें केलें आतां इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ताणें दिश्ट घाली. आता मुखले वर्स कालें म्हणटा, तूं पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आणि तुजे संततीक सासणाक दितलो. तूं पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आणि तुज्या संततीक ससनाक दितलो. पळय एक प्रॉमिस परतेक. कित्याक म्हळ्यार हर एक प्रॉमिस अब्राहमा थंय वय जावन आसा. नेक्स्ट 16. करणीचे धुळी परी हांव तुजी संतत करतलो. जर कोण एकलो धरणीचे धुळीचे कण मेजूंक सकत तर तुजी संतत मेजूंकी तो सकतलो. धरणीच्या धुळी परी हांव तुजी संतत
करतलो तरी केदे व्हडले ताका एक आशीर्वाद म्हळ्यार प्रॉमिस तो दिवन आसा. त्या प्रॉमिसा वयर अब्राम तीर रावल्ले खातीर ताची ती प्रॉमिसां देवान दिल्ली प्रॉमिसां ती ताचे थंय वय जावंक सुरू जाली. जर कोण एकलो धरणीचे धुळीचे कण मेजूंक सकत, कोणी आमकां त्या धरणीर आसली धूळ इतली बारीक धूळ आमकां मेजूंक शकता की? आमकां मेजूंक जाता की? जायना. जायना. त्याच परी आता अब्रामाची संतत वाडच्या स्थितीर येवन पावली. आता खाले म्हणटा पळय 17 आणि 18 दोन्ही वर्षी आमी उठ आणि हो देश लांबायेक आणि रुंदायेक भोवून पळय, कित्याक हो देश हांव तुका दितलो. उपरांत अब्राम आपले तंबू घेवन हेब्रोनांत मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं वस्ती करूंक गेलो. थंय सुरेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली. प्रेज गॉड. आता काले जालें इन्स्ट्रक्शन दिलें परते उठ आणि हो देश लांबायेक आणि रुंदायेक भोवून पळय, कित्याक हो देश हांव तुका दितलो. आता पयले लोताक अब्राहमान सांगलें तूं विसवण कर. तो केदाळा तो मुखल्या मनशाक ताणें रेस्पेक्ट दिलें. ताच्या आनी एका सांगात्याक म्हळ्यार ताचे सगळे आसले लोताक ताणें केदाळा ताणें ताचो मान केलो आणि ताका चूज करूंक सांगलें. हांगा देव म्हणटा थंय आसल्या सुवातेचे चूज केल्लें वैगी, पूण हांगा देव म्हणटा तुका कितले जाता तूं भोवून पळय, कित्याक हो देश हांव तुका दितलो. थंय मीत ना, तुका कितले जाता. तशेंच आमी देवाच्या संबंधांत आमी केदाळा आसता, देवाच्या संबंधांत आमी केदाळा वेळ करसिता, देवाच्या संबंधांत आमचो वेळ आमी दिता आणि ताचे उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी चलोंक वेता. केदाळा आमकां देव यस्त अनलिमिटेड दिता, ताका लिमिट ना. देव आमकां सांगता तुका कितें जाय तें. त्या खातीर आमी थोडे फावटी आमकां एक ल्हान घर बांदूंक मेळ्ळ्यार पुरो, एक ल्हान जागो मेळ्ळ्यार पुरो, म्हजे कडेन इतलेंच म्हाका इतलें सांबाळाचें काम मेळ्ळ्यार पुरो, ह्या टायपार आमी चिंताव आनी देवाक आमी आमच्या उतरांनीच आमी लिमिटेशनान घालता. केदाळा देवाक आमी आमच्या उतरांनीच आमी लिमिटेशनान घालता. केदाळा देव कितेंच करूंक शकना, कित्याक हांव यांच उलोवन आसा, म्हजें चिंतप यंत जावन आसा, लिमिटेड जावन आसा. त्या खातीर म्हजे थंय म्हाका लिमिटेडच. आता हांगा अब्राहमान कितेंय उलोवना वैगी, कितें देवाची इन्स्ट्रक्शन आसात त्या प्रमाणेच गेलो. अब्राहमान ताका वारिसदार मेळच्या टायमार केदाळा बसवणी दिताना तूं म्हाका कितें दिवंक सोदतलोय म्हणून विचारलें क्वेश्चन. पूण हांगा ताणें विचारना. हांगा कितेंय देवाच्या देव उलयतना ओगेच रावलो, कित्याक आनी संपूर्ण रितीन सर्वेस्परा देवाक ताचे वयर ताणें विश्वास दवरलो. त्या खातीर हांगा लांबायेक आनी रुंदायेक भोवून पळय, कित्याक हो देश हांव तुका दितलो. उपरांत अब्राम आपले तंबू घेवन हेब्रोनांत मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं वस्ती करूंक गेलो. थंय सर्वेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली म्हणटा. आमचे केदाळा आमकां बरेपण मेळटा. आता थोडे फावटी आमी पळयता मिनिस्ट्री आमी करता, मिनिस्ट्री जाल्या उपरांत तांकां देवाचें उतर दिता, देवाचें उतर टिचींग दिल्या उपरांत आमी देवाचें उतर आमी खंयचें कितें खालें तुमी मुनाचें कशें कितें आमी
तांकां टिचींग दिता वैगे त्या प्रमाणे केदाळा तांकां देवाच्या संबंधान ती आयली आनी केदाळा तांकां जाय जाल्लें ते मेळ्ळें ताचे उपरांत कशें आसता जिवन ती प्रत्येक देवाच्या संबंधांत असतात की ती संबंध सोडून ते मेळिल्लें कितें आसा ते एन्जॉय करनासतात कशें आसता सिस्टर ती प्रेज गॉड थोडी जण उत्तर ऐकून त्याप्रमाणे जिवंक प्रयत्न करतात ते ऐकतात बरें पण जाल्यार मागीर येतच नात येस येन्स जावचे आतां थोड्यांक आमी रेतिरेकांनी आपयल्यार आतां पळया ना म्हाका काम आसा म्हाका जायना हांवें काम सोडल्यार म्हाका जिवीचें न्ही म्हाका संवसाराक धाडिल्ल्या देवाक ताका जबाबदारी म्हजे वरवीं चड आसा म्हणून हांव समजना कित्याक संवसाराक धाडल्या उपरांत संपूर्ण रितीची जबाबदारी देव सांबाळटा पूण हांव केदाळा देवाच्या संबंधांत रावतां केदाळा देव सांबाळटा पूण हांव म्हज्या एबिलिटीर हांव म्हज्या बळान हांव करूंक गेल्यार हांवेंच तें कंप्लीट करीचें आनी हांवेंच तो परिणाम बगीचे केदाळा हांव देवाच्या उतरार संपूर्ण रितीन हांव ताका सत मानून ताचे वयर हांव बाबरतान जियेतां केदाळा मात्र देव म्हजे सगळें काम करूंक सोडटा केदाळा हांव सत मानतां केदाळा देवाक हांवें तें परमिशन दिवचें खंयचेय ताची बसवणी हांव उसारतां नाजाल्यार हांव ताचे विशयी चड आनी चड समजतां तो देव कशें म्हजे सगळें काम करता देवान पयलें कशें काम केलां दुसऱ्यां सांगता हे हांव केदाळा ताचो अनुभव जडतां केदाळा म्हजें जिवन त्या परिपूर्णते वरवीं त्या प्रमाणे म्हजें जिवन हांव केदाळा बदलितां केदाळा म्हजें सगळें देव वावुरता केदाळा हांव वावुरना देव वावुरता त्या खातीर आमी ओडलो 31:8 कितें आमी काडलें ड्युट्रॉनॉमींत येन्स उतर सर्वेस्पर म्हज्या मुखल्यान चलता सर्वेस्पर म्हज्या मुखल्यान चलता द लॉर्ड हिमसेल्फ गोज बिफोर मी अँड विल बी विथ मी ही विल नेवर लीव मी नॉर फोरसेक मी म्हणून म्हळ्यार तो म्हज्या मुखल्यान चलता आनी तो म्हज्या सांगाता आसता आनी तो म्हाका केदाळाय सांडचो ना तो केदाळाय म्हाका नेगार करचो ना तो म्हज्या सांगाता आसा तो देवाचो मोग ताचे खातीर देवाक आमचे वरवीं चड जबाबदारी आसा आमी चिंता आमकां चड जबाबदारी आसा हांवें तें करीचें हांवें हें करीचें हांव तें करना जाल्यार म्हाका जेवंक ना म्हाका खावंक ना हांवें तशें हांवें अशें म्हजी सिस्टमांत हांव घालतां आनी म्हजे हांवें केल्ल्या नियमा प्रकार नाजाल्यार संवसाराच्या नियमा प्रकार हांव चलोवंक वेतां केदाळा हांव त्या प्रमाणे चलतां केदाळा म्हजे थंय देव कितेंच करूंक शकना Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही मॅथ्यू 16:15 काढूया तो वळू जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात 16 वास सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत प्रेज गॉड प्रेज गॉड आता लोकांकडे सगळ्यांकडे थंय आसल्ल्यांकडे जेजून विचारलें हांव कोण म्हणून म्हजे विशयी तुमकां कळलां गी पूण लोकांन काले म्हळें तूं प्रवादी तूं तो तूं वो अशें जाप दिली पूण शिसांक थंय विचारलें जवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी कोण पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात ते जाल्यार सिमोन पेद्रून
जाप दिवन म्हणे तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पोतू. आम्ही देवाक आमकां देवाची उतरां आसात आमचे कडेन बायबल आसा. आमकां देवाची उतरां दिवची मनीसय आसात. देवाची जेजू क्रिस्ता मार्फत मेळिल्ली शिकवण आमकां शिकोवचे मनीसय आसात. पूण आमकां ते आमी ताच्या मार्फत आमी केदाळा संबंध जोडिना. आमकां जेजू विशयांत आमकां कितेंच कळना. त्या खातीर जेजू थंय लोकां जम्या कडेन विचारलें, पूण तांकां कोणायकी कळोवना. इवन शिसांक विचारलें, तांतूं एकल्यान मात्र जाप दिली. ताचे उपरांत तवळ जेजू पेद्रूक म्हणलो, बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणूय मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांगा इंग्लिशांत गेल्यार आमी एक मिनिट, प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. Praise God, thank you Jesus. हांगा सांगता इंग्लिशांत, he said to them, but who do you say that I am? Simon Peter replied, you are the Christ. Christ म्हळ्यार मसाया आणि माकलोलो. मसाया आणि माकलोलो. द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड. जिव्या देवाचो पूत म्हळ्यार आमचे सगळे जिवच्या देवाचो पूत म्हणालो. त्या वेळा जेजून ताका रिप्लाय केली. देन Jesus answered him, blessed. ब्लेस्ड म्हळ्यार आमी आशीर्वादीत. वैगी ताका आर यू, तू आशीर्वादीत आणि तुका बिकॉज ऑफ फ्लॅश अँड ब्लड म्हळ्यार हे तुझ्या कुडीतावन आणि तुझ्या रक्तातावन सांगिल्लें न्हय. डीड नॉट रिवील टू यू म्हणटा. म्हळ्यार तुका हे उगडापें केल्लें तुझ्या रक्ता मासान न्हय, तुझ्या कुडीन न्हय, हें तुका देवान उगडापें केल्लें. बट माय फादर हू इज इन हेवन म्हणटा. त्या खातीर आमी केदाळा देवाक आमी समा समजचे जाल्यार, देवाचे सिस्टम आमी समा समजचे जाल्यार, आमी ह्या देवाच्या उतरांत आमी कितलो चड वेळ करसितांव, केदाळा मात्र आमकां उगडापें जाता सतां. त्या खातीर पेद्रूक कालें दिली, तू कडाप तुजे वयर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो म्हणून. वैगी ताचे नेक्स्ट आसा दिसता म्हाका. वय, प्रेज गॉड. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे कडाप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पातळाचे दरवटे तिचेर जैत उरूंक शकचे नात. पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. केदाळा हांव देवाच्या संबंधांत हांव थीर रावतां आनी केदाळा म्हाका ते तांतू हांव चड टायम करसितां देवाच्या रिलेशनशिपांत. केदाळा म्हाका देवाचें उगडापण हर एक हांव कितें देवाचें उतर वाचतां ताचेर म्हाका उगडापणां मेळटात. आनी म्हाका हांगा म्हळां पाताळाचे दरवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. खंयचेर? हांव बांदच्या या आनी ह्या कडपाचेर. आतां पेद्रू म्हळ्यार कडाप म्हणून सांगलां, कित्याक तो तिरासान आसलो मनीस. तो जेजूचे हर एक शिकोवन ताणें समा मनांत धरल्या. त्या खातीर ताका जाप दिवंक जालें. त्या खातीर आमी रेती टायमार थोडे फावटी क्वेश्चन विचारल्यार थोडे फावटी
आन्सर करूंक जाता गे मनशांक रितीर सामा टिचींग आयकना जाल्यार जायना. जायना. हेच खातीर हांगा म्हणटा तूं पेद्रू म्हणजे कडास कितें हांवें तुका सांगलां तें तुजे कडेन आसा आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. आमी केदाळा देवाच्या उतरार तिरसाने रावता. आमी केदाळा ते म्हज्या जिवितांत हांव आळवडसून म्हजें जिवीत हांव रुपीत करता आनी हांव रुता करता. केदाळा म्हजे थंय खंयचीय संवसाराची खंयची पाड सकती म्हाका कितेंच आपणोवंक सकत ना ताचे कडेन. कित्याक हांव ताचे वरणी चड हांव स्ट्रॉंग जावन आसता. केदाळा हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे केदाळा हांव ताच्या बसवण्या प्रमाणे ताचे थंय संबंध दवरल्या वरवीं हांव केदाळा त्या बापाच्या म्हज्या संबंधात हांव आसता. केदाळा म्हजे कडेन संवसाराची म्हाका साल आदारूंक सोडिना आनी हांव त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव व्हरिना. त्या खातीर हांगा म्हणटा पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. धर्मसभा आमी हर एकले त्या धर्मसभाचे आमी पिल्लरां जावन आसा. आमी केदाळ देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचे जिवीत रुपीत करता. आमी हर एकले जिजून बांदल्या त्या धर्मसभेचे आमी हर एकले घटमूट खांबे जावन आसता. त्या खातीर आमी कितें करीचे आमी हर एक आमी केदाळा आमी टिचींग आयकता. केदाळा आमी देवाचे उतार वाचता. आमकां खंय कोण देवाचे उतार दिता ते हर एक आमी ते एक बियां बरी आमी कान घेवन ताचे वयर आमचें जीवन बांदून हाडीचें. केदाळा मात्र आमकां हे आमी एक खडपाचेर बांदल्या ह्या धर्मसभेचो एक खांबो हांवी जाता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. त्या खातीर आमी कितें करीचें मॅथ्यू 6:33 काडया आमी. ना ताचे पयले मॅथ्यू 7:6 काडया. 7:6. पवित्र म्हूण लेखतात तें काण सुण्यांक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाकात. कित्याक ते आपल्या पांया पोंदा ती मस्तितीत आनी फाटीं परतून तुमकां पापसितीत. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां पळया हांगा पवित्र म्हूण लेखतात ते कान सुन्यांक घाली नाकात. देवाचें उतर हर एकी पवित्र जावन आसा. केदाळा आमी ते आतां पवित्र म्हणलें निरपळ करचें कोणें दुस्माना नाही. दुस्मानान नाही. दुस्मान आमचे सगळे काम करचे न्ही. आमी परमिशन दिल्यार मात्र न्ही दुस्मान काम करता. त्या खातीर म्हणटा हांगा पवित्र म्हूण लेखतात ते कान सुन्यांक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाकात. आतां दुकराच्या गुडांत एक मोतयां घाल्यार तो कालें करता. आपल्या पांया पोंदा मस्त पांया पोंदा घालून मस्तिता आनी ताचे वयर न्हिदता. ताचे वयर मेळ्ळें करता. यांच जाला आमचे आतां इतल्या तेंपांतून आमचे कडेन हर एकल्या कडेन हर एका फॅमिलींत आमचे देवाचें उतर आसा. देवाचें उतर दिवचे मनीस आसात. देवाचें उतर बऱ्या बऱ्या सुवातेर आमकां मेळटा. हे आमी काणयोच्या बदलाक आमी थोड्यांक दिल्यार आमी थोडे वायट बुक्स आमचे कडेन तो व्हरतात. थोड्या घरांनी आमी मिनिस्ट्री करूंक पळयल्यार ते वायट बूक आनी खंय खंय आसतात. तांचे कडेन मिनिस्ट्री टायमार तांचे कडेन विचारल्यार तुमकां वायट बूक दिल्ले न्ही खंय आसात. राव सोदता म्हणून सोदून गुंतात. थंय दवरलो हांगा दवरलो थंय म्हळ्यार तो यूजच करूं ना. वाचूंकच ना. वाचूंकच ना.
हाडला आणि भितर दवरला. आता सांगा कितली जण रेतीरे घेऊन नोट्स करतात, तो नोट्स काही असता एका रेतीरे काढून नोट्स नेक्स्ट रेतीरे थोडे मोठी बुकी हाडिना प्रत्येक जायगाला नवो बूक खान घेतात, नवे पेन कान घेतात. आम्ही कान घेवच्याक म्हणचे नाही, पूण केदारा ते आम्ही नोट्स करता, ते नोट्स दितात, ते नोट्स आम्ही खाल्याक बरोवन कान घेता. आमचे जीवनांत आमकां हेल्प जायचे ताचे तावन आमचे जिवीत आमी बदलीचे, त्या खातीर मात्र थंय दिवचे. काम ना म्हणून नाही, 2-2 वरां, 3-3 वरां, 1.5 वरां, 1-1 वर प्रीच करचे थंय. त्या खातीर हर एकल्यान कोण येता ते नोटबुक तांतूं कितें बरयलां ते आमी रिविजन करीचे. ते कितें सांगलां पवित्र पुस्तकांत आसा की म्हणून प्रत्येक चॅक करा. तांतूं ना, तांतूं कितें डाऊट आयलो ते विचारा. केदाळा कळटा एक मनीस तो रेतीरेक आयिल्लो तो फॉलोअप करूं ना म्हणल्यार केदाळा कळटा. सवाल विचारताना जबाब दिना. प्रेज गॉड. ताका खंडीत सवालां येचेच. त्या खातीर सवालां विचारना जाल्यार केदाळ आमकां कळटा थंय कितेंच जावना म्हणून. त्या खातीर आमी थोडे फावटी म्हणटा थंय नाही एकच पुरा कळना नाजाल्यार कितेंच कळोना. अशें आमच्या जिविनांत जावन नजो. आमी केदाळ कितें दिता थंय कितें आमी कान घेता तशेंच आमी ते आमच्या जिवनांत एप्लाय केल्यार आमकां समा उडास आसता वैगी, नाजाल्यार आमकां उडास आसना. त्या खातीर आमचें जीवन देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आमी केदाळ अब्राहमान कितें केलें त्या प्रमाणे आमी गेल्यार आमचें जीवन खंडीत आमकां स्टेप बाय स्टेप तो आमकां डायरेक्शन दिता. सर्वेस्पर आमचो देव तो आमकां डायरेक्शन दिता. पवित्रत्मा आमच्या मजत करून आसा. तो केदाळय रेडी आसा. पूण हांव केदाळ तो संबंध कान घेता. केदाळ मात्र तो वावुरता, नाजाल्यार ताका वावरूंक जायना. हांव संवसाराच्या संगतींत हांव गेलो, संवसारा प्रमाणे हांव जिवन आसा. पवित्रत्मा आमचे थंय काम करूंक ताका अवकाशच दिना हांव. मागीर म्हणटा आमच्या जिणेंत कितेंच बरेपण जावना. हांव कितली रेतीरेक गेली म्हजे कडेन कितेंच जावना. हांव कितले रेतीरेक गेलो म्हजे कडेन कांय बरेपण जावना. कित्याक जावना? देवाचें उतर केदाळय निर्फळ जायना, सगळ्यां कडेन जालां. कित्याक जायना हांगा? कित्याक म्हळ्यार आमी प्रॅक्टिसाक घालूना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. कोणाकी क्वेश्चन वा कोणाकी टेस्टमनी आसा? कोणाक कितें सांगूंक आसा? सांगेत. प्रेज गॉड. अनम्यूट करा सिस्टर, ब्रदर. कोणाकी उलोवंक ना म्हणून चिंता. ब्रदर पीटर आसात गी. Praise God, brother. प्रेज गॉड सिस्टर. Praise God. जसे ते तुम्ही सांगले डुकरांचे मुखार मोतयांक घायलेर ती वय पांयां तळा मस्त येतात. मस्त येतात नाही. वय वय अशे आम्ही सबार फावटी देवाचे उतर आयकूंक म्हण रितीराक येतात. देवाचे उतरी आयकूंक बसता नाही की. वय पूण त्या वेळाक आमी कितले देवाचे उतर स्वीकार करून घेता आणि ते उतराक कितले मोल दिवन आमी आयकून काडून घेता आमच्या जिवितांत. वय फकत ते 1 वराक ना 2 वरां रितेर जा पयले तितलेच आमी थंय आसता. पूण जे कितें आमी थंय बरोवन घेता ते आमी परतून आणि परतून तेजे रिविजन ना तर ते वाचचे ते उतर कितें सांगता आपल्या जिविताक म्हण देव कितें उलयता म्हाका त्या उतराद्वारे म्हण हांव एक वेळ काडून घेयना
तर हांवें ते देवाचे उतर स्वीकार करून घेयला ते उतराक हांव पांयां पडा मस्तिता न्हय की प्रेज गॉड. वय वय सिस्टर, प्रेज तुम्ही गॉड. बरें ते एक्झाम्पल दिलें. वय प्रेज थँक यू. गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. कितें पोंपियांचे वापर जे आसा ते वय पयले सुवात कसली जावन आसली ती मेरे सुवात आसली. मेरे सुवातेर न्हय की वय वय ते मेरेर म्हटल्यार इंग्लीश बायबलान पाथवे वय पाथवे पाथवे वय सायडान आमी वॉक करून वयता वय सोलोन वेसो जागो. चलोन वयचे जागो न्हय की आनी ते चलोन वयचे जागेर सगळे बरे वस्तू नसतात न्हय की सगळे एक नाका आसली घाण वस्तूच असतात सायडीन. वय वय तशे आमी देवाचे उतार स्वीकार करून घेता आनी ते मेरेर पडले ते देवाचे उतराक आमी ते मेरेर उडयले बरी जाता. जाता. वय प्रेज आनी गॉड. आमी मस्तून वेता ते. मस्तून वयता सगळीं जाणां प्रेज गॉड. मस्तून वयता न्हय की प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वय थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. कित्याक थँक यू जेन्ना लॉर्ड. आमी जे वस्तूक एक मोल दितात आमच्या जिवितांत ते वस्तू वय आमची एक रियालिटी जाता. रियालिटी जाता. ते आमचे एक अनुभव जातात तेजितले. वय आता आमी संवसारी वस्तू पळयल्यार सिस्टर आमी कितें एक वस्त हाडटा. वय आमी एक घरा एक किचनांत एक बरी मिक्सी हाडटा. वय आता ती मिक्सी वा आयर्न बॉक्स आता आमी हाडल्या उपरांत ताका बरें करून सांबाळल्यार मात्र ते आमचे सगळे ते लॉंग लायफ दिता. वय प्रेज. आता आमी हाडून इमिडिएट कालें केलें धडपड करून आमी खंय कोणशान घालें ते आमकां कामाक येता गी. वय ना ना येना. अशंत आमच्या जिवितांत देवाचें उतर अशंत आसा आमचें ते. वय प्रेज. आमी कितली जोगासन करता त्या प्रमाणे आमकां ते तशें जिवीत दिता. वय प्रेज गॉड. थँक प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सिस्टर एलन उलया हँड रेस केलं. प्रेज प्रेज गॉड. गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड सिस्टर. आज प्रेज आमकां म्हाका देवाचें उतर मेळिल्लें हांव हेरांक दिवंक मस्त म्हाका आशा तशें जाल्ल्यान हांवें आज एका टिचरीक देवाचें उतर ती हिंदू तिका मस्त प्रॉब्लेम आसले खंय तशें म्हाका बसार मस्त जाणां मेळटात तशें नाल्यार म्हाका बस स्टँडांत कोणी म्हजी फ्रेंड्सां टिचरां बरोबर मेळटात अनभवती तशें तिका हांवें देवाचें उतर दिवन आज एक बूक दिलो आनी तिका कशें देवाक अर्गां दिवचें आनी कशें आमकां तें म्हाका कशें पुरा गूण जालें आनी कशें मागलें पुरा मेळ्ळां आनी जेजूचो मोग कितें जेजू म्हळ्यार कोण तें पुरा तिका सांगलें हांवें. प्रेज गॉड. प्रेज प्रेज गॉड. गॉड. प्रेज गॉड. वय सिस्टर मस्त मिनिस्ट्री करन आसा आमी मस्त टेस्टामनी तिचे तावन येवन आसात. प्रेज गॉड. मागीर देवाक महिमा. एक भुरगो कांय ताका बरोवंक येनासलें ब्रदर ताका आहा. चकडांनी पयस केल्लें ताका कांय येना तो कांय धाडडो गाडडो म्हणून ताका मोगान हांवें जेजूच्या विशयान सांगून ताका मागणें करूंक शिकोवन ताका हात धरून बरयला बरें तो आतां बरें करून बरयलो आज प्रेज आनी गॉड. प्रेज गॉड. हांवें देवाक अर्गां दिलीं ताणें अर्गां दिलीं आनी बरें करून बरयलो ब्रदर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. देवाक महिमा. थँक्यू देवाक जीसस. महिमा. थँक यू जीसस. ब्रदर पीटर. येस ब्रदर सांगते बरं तुम्ही सांगलंय. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तुम्ही ऍड करा ब्रदर. वय प्रेज गॉड. इम्पॉर्टंट काय म्हळ्यार आमकां देवाचे उतराचे व्हॅल्यू कळाली कळ्ळें की वय वय व्हॅल्यू कित्याक कळना म्हळ्यार ते आमकां धर्मार्थ जाला फ्री जाला आनी ते वय सुलाभ आसल्या वरवीं ताची व्हॅल्यू गुर्तना जर तर देवाचे उतार शिकोवंक आयकोवंक पयशे बांदून आमी गेले तर त्याला व्हॅल्यू कळटाले आमकां पूण हे देवान प्रेज आमकां गॉड. दिल्ल्या वरवीं ताची व्हॅल्यू कळना आमकां कोत्ता न्ही आमी खंयची एक वस्तू मोलादीक वस्तू कितले पयशे दिवन हाडटा हांव तितले व्हॅल्यू तितले जगून करता हांव पूण हे धर्मार्थ म्हणल्या वरवीं आनी आमकां ते सवयचे जाला आमी ल्हानतावन शिकल्या आनी आमकां दिसता आमी गोत्ता तशें अशें जायते जावं मेळटात
म्हणून तेदाळ आमची समजून मेळाजे आणि ताचे मोल कितें कळाजे तेदाळ माते जोगासण्यार आमच्या जिवितांत ते दवरूंक जाता आणि ताचो फायदो जोडूंक जाता आणि ते देवान दिल्ले जिवीत आमचे थंय अनुभव करूंक जाता. Praise God. प्रेज गॉड ब्रदर, प्रेज गॉड. आणि कोणाकी ओके तरी हांव प्रेयर करीचे की ब्रदर. ओके वय टाइम जालो. ओके. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे मगाळ बापा, तुवें बापा आयच्या दिसा तुज्या संगातपणांत आमकां ह्या सांजेच्या वेळार तुवें आमकां एकठांय केलें. हे तुजें निर्मणे जावन आसलें बापा. म्हज्या तान हांवें कितेंच करूंक हांव सकना, कित्याक तुवें म्हाका संवसारी धाडलाय, ह्या भुमीन तुवें धाडलाय आनी तुजें प्लॅन आनी तुजें पर्पस म्हजे थंय जारी करच्याक हांव ताका संपूर्ण रितीन म्हजें मन तुज्या उतरां प्रकार बदलून हांव तुज्या नांवाक महिमा दिवंक हांव एक धाकटें काम करना आसा बापा. बापा आमी सगळां ह्या तुज्या संगातपणांत आमी जमल्या. आमकां हर एकल्यांक तुवें आमकां अभिशेकान भरलाय, तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरलाय. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक तुवें अभिशेकान भरलाय, हर एकल्यांक तुवें आशिर्वादांनी भरलाय. बापा सबार संगती ह्या सांजेच्या वेळार तुवें आमकां उगडापणाक हाडल्योय, ते तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे जाल्लें हें काम आनी तुजी महिमा बापा ही. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. God. Praise God. Thank you, हे Jesus. आपल्यार शुक्रारा मोस्टली रेतीर आसची ना, कित्याक म्हळ्यार आमचे स्वातंत्र्य दिनाचरण जाल्ल्या वरवीं हांव चिंता रेतीर आसची ना. ओके Okay, okay, brother. प्रेज गॉड. Praise Thank you, God. brother. Praise God. Thank you, Thank you, sister. brother. Thank you, sisters. Thank you, सगळ्यांकी जॉईन जाल्ल्यांक, सिस्टर हेलेन, सगळ्यांकी. Thank you. Praise Praise God. God. Sister Benny, Sister Violet. Thank you. Thank you. Thank